फेरीचे आहा म्हणजे खूपशे विषय चालू आहा परतून लोकांक त्रास जाता तेंच्यांनी फेरूय कमी करपाक जाय फेर कमी जातलो काय ना ते सरकार ठरयतले आणि जे कितें तेंच्यांनी विशय जे मांडलेले आसा ते ऑलरेडी विषय आमी सरकारा दरबारी मांडलेले आसा आणि तेजेर रेक्टिफिकेशनूय जाल्लें आसा. आता काल तेच्यांनी कितें मागला की रोरो फेरयो ज्यो चालू आसा तेच्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसपाक जाय. ह्यो ऑलरेडी चालू आसा ते कोणी सांगा आता खंयच्या टायमार ना म्हणटा तेंच्यांनी दाखोवचें कळ्ळें न्हू. बेश्टेच कितें सांगलें म्हणून जायना. सरकारा विरुद्ध कितें जें उलयता पळय तेच्यांनी सगळें शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय. आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पेअर दवर म्हणून सांगल्या दोशी वाटेन रायबंदर आनी चोडण सायडीकसून ती फेरी दवरलेली आसा आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू अलॉंग विथ द रोरो फेरी 5 फेरयो चलता आतां. आनी कितें जाय लोकांक बारीक सारीक ना लोक कितें उलयता रे पूण तशें सारकें ना तें. ह्यो रोरो फेरी भरपाक पासो टायम लागता न्हू. भरता न्हू ते भरपाक टायम लागता न्हू. आतां पीक आवर्साचेर ते फास्ट भरता जसो आता लोकांच्या गाडयो येता तशें रोखडेच भरता. मिनिस्टरांनी कमेंट केला जर नाका म्हणून जाल्यार तुम्ही एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून लोकांक जर नाका जाल्यार तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिवचें की आमकां ती फेरी नाका पयलींच्यो ज्यो 6 फेऱ्यो चलताल्यो त्यो घाला म्हणून. ना आमी तशें रिप्रेझेंटेशन दिवचें ना कित्याक आमकां जायो न्हू त्यो फेरयो लोकांक जायो म्हणून हाडल्या न्हू त्यो फेरयो. आतां एक तुम्ही थळाव्या कडेन उलयल्यात ह्या विशयाचेर कितें म्हणून रोरो सगळ्या लोकांक फेरी जाय. आता कितें 4-5 लोक जे असतात पळय ते खंय तरी विषय घेता आनी तो विषय तापोवन धरून सोदता. बारीक आसतलेच कोणी तरी आसतलेच थंयसर. फेअर पॉसिबल आहा काय ना ते सरकार ठरयतलें. तुमचो कितें स्टँड आसलो एज एमएलए ते कितें म्हणून फेर कमी करून दिवपा खातीर हांवें सरकाराक ऑलरेडी निवेदन दिल्लें आसा. फेअर म्हणजे ज्यो गोष्टी करपाक जाय न्हू थंयसरूच रिलॅक्सेशन कर म्हणून सांगलां हांवें. फॉर एक्झाम्पल स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्सांचे जे आतां 4 व्हिलर आसतली ताका माफ करचो. आमचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले तसले टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स चोडणाचे ते फेरी आमची गाडयो घेवन एमटी गाडी वयता न्हू ते ताका 300 रुपया लावपाचे न्हू. किंवा बारीकशे गुड्स कॅरियर आसतले थोडेशे चोडणासून पणजे येवपी तांकां थंयसर गुड्स कॅरियर म्हणून ते टॅक्स लावचो हे लावचे न्हू फेर लावचे न्हू. अशे हे 2-3 पॉयंट्स आहात न्हू ते आमी सांगलेले आहा सरकाराक. वेरएज 30 रुपयाची रेट केल्ली आसा ती जर पास काडी जाल्यार ती पास तिकेट 15 रुपयान पडटा. पयलींची फेरी 10 रुपयान पडटाली आनी आतां ही रोरो फेरीची 15 रुपया जाल्यार कितें वायट जाली. बरें आसा न्हू फेर लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आनी खंयच्याय गोश्टी जेन्ना नवी आसता न्हू ती एडजस्ट करून घेवपाक थोडोसो टायम जाता. तितून करून ही रोरो जी फेरी आहा ही नवी फेरी पाडलेली आहा तेंच्यांनी आनी ती एडजस्ट जावपाक ताका जे ऑपरेटर्स आसा ते हांगासर ना तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे ते भायरसून हाडलेले आसा ताका एडजस्ट जावपाक थोडोसो टायम वयतलो म्हणून हो वेळ बी लागता थोडोसो. लोकांनी समजून घेवपाक जाय. काही बेश्टे विशय करपाक जायना. तुम्ही दिसना प्रशासनाचे आनी थंयच्या लोकांचे मातशें कितें कन्वर्सेशन जावपाक जाय अशें. कन्वर्सेशन ऑलवेज जाता. लोक हांगासले वचून डायरेक्टर जो भोसले आसा ताका वचून मेळटा ताका मेळ्ळ्या उपरांत तेजी सोल्युशनाय तो सांगता. कन्वर्सेशन जायना अशें कांयच ना. सगळे विषय एड्रेस करता सरकार एड्रेस करता हांव स्वता एड्रेस करता मिनिस्टर तांकां सांगता. थोडोसो पाशस बाळगपाची लोकांची गरज आहा. लोक म्हणजे सगळे 99% लोक दे आर हॅपी. बट काही 2-3 जण जे विरोधक असतात पळय सरकाराचे ते विरोधक ही सगळ्या फुडयो फोडटा आनी लोकांक अस्थिर करून सोडटा. लोकांनी अस्थिर जावचें न्हू अशें हांव लोकां कडेन मागता. थोडे दीस टायम दिवचो. हे सगळे ऑपरेशन आहा न्हू विजय मनीस आसा जो मालक आहा तो स्वता येवन थंयसर आपूण रावता तेंच्या लोकांक सहकार्य करचें. मेंटेनन्स करपाक लागून तांकां टायम दिवचो आनी डिसिप्लीन म्हणटा ती लोकांनी बाळगूंक जाय. डिसिप्लीन कांयच ना थंय उरना. आतां जो तो येता तो आपणाक जाय तशें वागता तशें म्हणून जाता. डिसिप्लीन केल्ली आहा न्हू थंयसर पार्किंग कशें करप वचून एक सायडीकसून 4 व्हिलर दुसरे सायडीकसून 4 व्हिलर मदीं 2 व्हिलर घालपाचे अशे नॉर्म्स केल्ले आसा. ते नॉर्म्स पयलीं पाळोवपाक जाय लोकांनी. ते कित्याक पाळिना मागीर रश जाता म्हणटा
कशें कसलें जातलें सद्याक भितरले मोडले म्हणून हा काय पडोंक ना खुर्चे बिडचे काय पडोंक ना ते व्हिडिओ व्हायरल जाता व्हिडिओ लोक मुद्दाम हे लोक व्हिडिओ बी व्हायरल करतात म्हणजे मुद्दाम करता लोक पण ते कशी व्हायरल हय जाणाव चेन तुटल्या तुटोंक शकता आता नवी जेन्ना गाडी आमी हाडटा ती नवी गाडी जेन्ना रस्त्यार हाडटा तेन्ना ताका खंय तरी वेर एंड टेर जाता समजा एक नट लूज जालो तो टायट करप आसता न्हू तशें हांगासर समजा जर कितें जालां जाल्यार ते रोखडेच रेक्टिफाय करता न्हू तर कशें आसतलें ते ऑन रनिंगाचेर कळटा न्हू ते पण शंभर किलोमीटर कितें ड्रायव्ह केलें ट्रायल टेस्टिंग केलें आमकां कितें आहा तें वेल्डिंग सुटलां तेचें वेल्डिंग सुटलें म्हणून कितें वेल्डिंग केन्नाच सुटोंक शकना अशें आहा तें मारलेलें वेल्डिंग केन्ना तरी तुटोंकूय शकता ना एके वाटेसून हें जाल्या म्हणून दुसऱ्या वाटेसून ताका सेफ्टी आहा दोन चेन आसता तेका न्हू एकदांच तुटल्या म्हणून कितें डायरेक्ट उदकानूय पडोंक शकना अशें सेफ्टी कांय नॉर्म्स भितून येना लोकांनी समजून घेवंक जाय हें म्हाजें मत आसा कळ्ळें न्हू ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्लें आसता जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास कळप लोकांक कशें आसा हांव सांगता तें कितें एक 2-3 जे मनीस आहा न्हू ते अस्थिर आसा कळ्ळें न्हू तांकां कितेंय कर अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय तसले ते मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां ते कशेंच आवडचें ना हें आमचें मत आसा त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय कितें जालें तें कोणा कडेन ते समजून घेवंक जाय ते अंतृप्तच उरतले ते आत्मे केन्ना शांत जावचे ना कळ्ळें न्हू कितेंय कर तांकां भांगराच्या ताटान सुद्दां जर हाडून जर जेवयलें सरकारान न्हू जाल्यार ते सरकाराच्या सपोर्टात केन्ना उरोवचे शांतीक लागून कितें करचें पडटलें तांकां शांती करपाची गरजूच ना आमकां ते अंतृप्त भोंवत आसतले भोंवनी तांकां आमकां 99% लोकांचें बरें करपाचें आहा आनी त्या पद्दतीन सरकार आज करीत आसा